बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सोम्याची येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या आत्म्याचोवे आसो. मोगाल बाबा भयणीनो, मागणे उपास दोंडवून आनी दोयाल कोण्य करून आमचे प्राचीत फुडें व्हरतना आयज प्राचीत काळाच्या चवथ्या आयताराक पवित्र सभा आमकां आनंद बरी जावंक आमंत्रण करता. हाचें मुर्तें कारण म्हणल्यार जेजून आमकां फावो केली सोडवण. जेजून आपल्या सोडवणीच्या गुटा वरवीं आमकां देवाची दोवायलाय चाकून दिवन देवाच्या गोपांत आमकां वेंगयली. ही कुशलकाय आमी आयज अनुभवता आनी ह्याच पासत ह्या आयताराक आमी लायतारे आयतार वो आनंदाचो आयतार म्हूण वळखता. देवाच्या मोगाच्या वेंग आमकां फाव करून आमचें जिवीत जेजून उजवाडान भरलें. आयचो विशय सोम्याच्या एकवटांत उजवाडान जिवया, बरवांसो फांकोवया. हो विशय आमच्या कालच्या मनान बाळगून सोम्यान आमकां फावो केलेलो आनंद आनी उजवाड आमी सदांच जिवार सांबाळूंक आनी दोयाल कोन्ने उदेशी तो दुसऱ्यांक शिपटावंक ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. आनी हीच कल्पना मनान धरून हे पवित्र मिसाचे भेटेक फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया आनी देवान एकामेकांताय बोगसणे मागुया. पेटलोले पोंटेंत आमकां तेल दिसून येता. तेल जावन आसा पवित्र मागणेची कुना. सामुएल दाविदाचे तेल ओतून ताका पोजेचो राजा जावंक मागता. देवान आमकां पवित्र स्नानाच्या दिसा पवित्र तेलान मागल्यांत आनी पवित्र आत्म्याची देणी दिल्यांत. ही आमची मागणी आनी आमकां दिलोली जबाबदारी फावो त्या मानान आमी सांबाळूंक ना. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर. पेटलोली पोंटेंत आमकां उजवाड फांकोलोलो दिसून येता. हो उजवाड आमी घेतलोलो सोम्या जेजूचो उजवाड कुणायता. बागेवन पावलू आमकां म्हणटा, क्रिस्ता जेजूक तुजेर पोजोडून दी. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आमकां मेळलोलो उजवाड बोडकून घेवन क्रिस्ताचो उजवाड दर दिसा आमचेर पोजोडावंक आमी नाकारला. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर. पेटलोली पोंटी आमी आमच्या दोळ्यांनी पडयतात आनी ही पोंटी आमचे दोळे कुणायतात.
कित्याक जेजून म्हणलां कुडीची दिवती दोडो. देवान आमकां दिलोल्या दोड्यांनी आमी दुसऱ्यांचें बरेंपण पळोवंक जाता, पूण आमच्या वायटाक आनी पातकाक लागून दुसऱ्यांचें बरेंपण पळोवंक आमचे दोळे कुड्डे जाल्यात. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर. सोर पोदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसो आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. आयच्या मिसाक 2 इंतेसांवां आसा. सर्वेस्परा देवा, तुज्या सोबना वरवीं मनशा कुळाचें सोंदान तूं अजापांनी शेवटाक पावयताय. येवची आसा ती दोबाजीक परब कोरे भोगतीन जिव्या भावार्थान आनी संतोशाच्या उमाड्यांनी सोबरोबूंक तुजे क्रिस्ती पोरजेक बोड दी म्हूण आमी मागतांव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, तुज्या आयदनान तेल भर आनी वाटेक लाग. बेतलेमाच्या जेसे सरशी हांव तुका धाडटा, कित्याक ताच्या पुता मदलो हांवें म्हाका एक राजा वेंचून काडला. थंय पावतोच सामुएलान एलेबाक पळयलो तेन्ना ताणें आपल्या मनान चिंतलें, होच जावंक जाय तो सर्वेस्परान वेंचून काडलोलो, ताचे मुखार उबो आसा तो. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, तो सुंदर वो व्हडलो म्हूण पळोवं नाका, कित्याक हांवें ताका सोदला. मनशाचे नदरेन देव पळयना. मनीस बायलो आकार पळयतात, पूण सर्वेस्पर काळजाचो थाव घेता. जेसेन सामुएलाक आपले सातूय पूत दाखयले, पूण सामुएलान जेसेक म्हणलें, हांकां सर्वेस्परान वेंचून काडूंक नात. तेन्ना ताणें जेसे लागीं विचारलें, तुका इतलेच पूत आसात? ताणें जबाब दिलो, आनी एकलो आसा म्हाका, सगल्यावन ल्हान, तो शेळयांक राखूंक गेला. सामुएलान तेन्ना जेसेक म्हणलें, ताका आपोवंक धाड, तो ये सोड आमी जेवंक बसचे न्हय. जेसेन ताका आपोवंक धाडलो. तो मजूर कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो, सुंदर रुपाचो भुरगो आसलो. सर्वेस्परान म्हणलें, ये ताका माग, होच तो हांवें वेंचून काडलोलो. तेन्ना सामुएलान आपले तेलाचे आयदन घेतलें आनी ताच्या भावाच्या दोळ्या मुखार दाविदाक मागलो. सर्वेस्पराचें उतर. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. परमेश्वर म्हाका चडयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सगळीं म्हणुया. परमेश्वर म्हाका चडयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. पांचवीचार तुजी चोरवना, थंय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सोडी पावयताय. थंय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयता. जबाब. परमेश्वर म्हाका चडयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. कालोखान कोड्ड्यांत हांव सांडल्यार कसलेच वायट म्हजेर ना येतले. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदांच तूं उबो. सांगाती दाण्या कोणक्या सोयत गोठाय दीड म्हाका तूं दिताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका चडयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. ओजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत मातयार तेर घालताय. बोलेपण करपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देव जाणा तुज्या मोगाची. जबाब. परमेश्वर म्हाका चडयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचे बिराड म्हाका गावले. ओर्चीत गोड म्हज्या देवाचे. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचे.
जबाब परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. भागवत पावलून एफेसकाराक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. वावा भयणीनो, एका काळार तुमी कालोखांत आसल्यात, पूण आतां सुमयाच्या एकवटांत तुमी उजवाडांत आसात. तर उजवाडाची भुरगीं कशीं जियेयात. खरें उजवाडाची फॉल सगळ्या बरेपणांत, प्रमाणीकपणांत आनी स्वतांत दिश्टी पडटा. सुमयाक कितेंय मानता तें वळखून घेयात आनी कालोखाची वळखी कुटुंबां करतल्या कडेन संबंद दवरूं नाकात. परतें तांचें पातक तांकां दाखोवन दियात. ही गुपीत कामां करतात तांची खबर पर्यंत करूंक लज दिसता. पूण कितेंय उजवाडाक हाडल्यार तें कितें तें सारकें कळून येता आनी कसलीय वस्त उजवाडाक हाडटलो ती आपुणूच उजवाड जाता. देखून अशें म्हणलेलें आसा, न्हिदलाय तर जागो जा, येदेल्यांतलो उठून ये आनी क्रिस्ता जेजूक तुजेर पडजळून दी. सर्वेस्पराचें उतर. उद्गार. सोमी म्हणटा, हांव सर्वेस्पराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो कालोखांत चलूंक ना. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. जुवामा पोरमोणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपले वाटेन वेतना जेजून एका जल्माच्या कुड्ड्याक देखलो आनी ताणें जमनीत लुती उडयली. लुतयेन माती कालोयली आनी कालोयलोली माती कुड्ड्याच्या दोळ्याक काडली आनी ताका म्हळें, वच आनी सिलोमाच्या तोळ्यांत धूव. सिलोआम म्हणगे धाडलोलो. कुड्ड्यान वचून धुलें आनी ताका नदर आयली. मागीर तो परतून आयलो. ताचीशी सेजा समारिया आनी जाणी ताका आदीं भीक मागतना पळयल्लो ती म्हणूंक लागली, भीक मागूंक बोचतालो तो हो न्हय. कोण कोण म्हणटालीं होच तो. दुसरी म्हणटालीं जावं नजो, पूण हो ताचे भाशेन दिसता. ताणें म्हळें, हांवूच तो. आदीं कुड्डो आसलोल्यांक ताणें फारिजेवाशी हाडलो. जेजून माती कालोवन ताचे दोळे उगडलोले तो दीस सोनवार आसलो. ताका नदर कशी आयली काय म्हूण फारिजेवांनी नव्यान विचारलें आनी ताणें तांकां म्हळें, ताणें कालोयलोली माती म्हज्या दोळ्यांक काडली. हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिश्टी पडटा. फारिजेवांतल्या कांय जाणांनी म्हळें, हो मनीस देवाचो न्हय, तो सोनवार पाळिना. पूण दुसऱ्यांनी म्हळें, पातकी मनीस असल्यो कुणां कश्यो करूंक शकत. तांचे मोदें वेगवेगळीं मोतां जालीं. देखून आनीक एक पावट कुड्ड्या मनशाक ताणें म्हळें, तुजे दोळे उगडल्यात, ताचे विशीं तूं कितें म्हणटाय? ताणें सांगलें, तो एक प्रवादी. तांणी ताका परतीपाळ केलो, तूं निबेल पातकांक जल्म लाय आनी आमकां शिंकोवंक आयलाय. आनी तांणी ताका भायर घालो. तांणी ताका भायर घालो म्हूण जेजूच्या कानार पडलें आनी ताका तो मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें, तूं मनशाच्या पुताचेर विस्वास दवरताय? ताणें परतीपाळून जाप दिली, सायबा, हांवें ताचेर विस्वास देवूंक तो कोण तो म्हाका सांग. जेजून म्हळें, तुवें ताका देखलाय आनी तुजे लागीं उलयता तोच तो. ताणें म्हळें, सायबा, हांव विस्वास दवरतां. आनी पांयां पडून ताणें जेजूक नमस्कार केलो. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी हेलन केलर हाची घोडे खबर आयकल्या घोडे वाचल्या बीन आसतली. हें सुमार 19 म्हयन्याचें, सुमार 1.5 वर्साचें भुरगें
आनीक हें 1.5 वर्साचें भुरगें आसतनाच ताच्या जिवितांत एके भाशेन पिड्या भितर सरता आनी पिडेक लागून ताचे दोनूय दोळ्यांनी ताका दिसून येना, ताची दिश्ट वेता आनी इतलेंच न्हय ताका कानांनी लेगून आयकूंक येना. हें ल्हान सुपुल्लें भुरगें, ताची आवय बापूय ताका घेवन हांगा थंय वेतात, पूण तांच्यान कांयच करूंक जायना. तांच्या जिवितांत निराशीपण येता, भुरगें तें दूख भितर सरता, पूण तरी आसतना एके भाशेन तांचे भितर भावार्थ आसलो. जोरूय हेलन केलं, कुड्डें आसलें, दोळ्यांनी ताका दिसून येना आसलें खरें, पूण भावार्थाची दिशा ताका आसली. आपूण कुड्डें म्हूण ताणें सोडून दिवंक ना, पूण एके भाशेन कुड्डें जावनूय बेरें जावनूय दुसऱ्यांक तें एके भाशेन उत्तेजन जाता, दुसऱ्यांक एके भाशेन एक देख जावंक तें पावता. आनी एके भाशेन जेन्ना एक दीस एक पत्रकार येवन ताचे लागीं विचारता, हेलन केलेला लागीं, जल्मांत जावन कुड्डें जावप हाचे परस आनीक व्हड दूख आसा, कितेंय दूख आसा? आनी तेन्ना हेलन केलं म्हणूंक लागलें, वय आसा. ताचे परस व्हडली दूख जावन आसा दोळे आसून कुड्डें जावप. दोळे आसून कुड्डें जावप हें जावन आसा व्हडांतलें व्हड दूख. घोडे शारिरीक नोदरेन कुडी वाटेन घोडे म्हजे दोळे हांव कुड्डें जायत, ही व्हडली दुखाची खबर न्हय, पूण हाचे परस व्हडली दुखाची खबर म्हणल्यार दोळ्यांनी दिसून येता. तरी आसतना एके भाशेन म्हाका दिश्ट आसा, पूण हांव कुड्डो कसो जियेता. दोळे म्हाका आसात, पूण हांव कुड्डो कसो जियेता. बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप जावन आसा साम्युएलाचें पुस्तका वेलें वाचप. आनी हें वाचपांत देव साम्युएलाक सांगता, वच आनी दाविदाक माग. साम्युएल जेसेशी वेता, ताच्या पुताक आपयता, पूण देव साम्युएल तांकां एके भाशेन भायली नदर पडोवन तांचेर भायली नदर घालता. पूण देव एके भाशेन साम्युएलाक सांगता, देव भायली नदर पडयना, भायल्यान मनशाचें रूप पडयना, पूण देव मनशाचें काळीज पडयता, आदलो मदलो एकलोय न्हय. आनी तेन्ना साम्युएल जेसे लागीं विचारता, तुका आनी पूत आसा? आनी तेन्ना त्या पुताक आपोवन हाडटात. धाकटो पूत आसा दावीद, आनी ह्या दाविदाक ते आपोवन हाडटात. आनी तेन्ना देव साम्युएलाक सांगता, आका माग, आका हांवें विंचून काडला. बाबा भयणीनो, दोर एकली जावन आसा, तुमी आनी हांव देवान विंचून काडलेलीं. देवान आमकां विंचून काडल्यात. पवित्र स्नाना उदेशी आमकां यात्निकान आमकां मागल्यात. पवित्र आत्मो आमचेर भितर आयला. पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां फावो जालां. देवाची आपणायलोनी भुरगीं कशीं, पूत धुवो कशीं भुरगीं आमी जाल्यात, आमकां देवान विंचून काडल्यात. आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा जाल्यार बाबा भयणीनो, तोच आत्मो देवान दाविदाच्या ताचे भितर घातलो. पवित्र आत्मो दाविदाक साबार गुण आसले, पूण देवान ताका आनीक देणें दिलें, तें म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचें देणें. बाबा भयणीनो, आयचें दुसरें वाचप जावन आसा भाग्योन पावलो एफेसकारांक बरोवन तांकां उगडास कोत्ता की आमी जावन आसात उजवाडाची भुरगीं. आनी एका तेंपार आमी काळोखांत आसल्यात, पूण हो क्रिस्ताचो उजवाड आमकां मेळ्ळा. आनी हो क्रिस्ताचो उजवाड एके भाशेन बाबा भयणीनो आमकां उजवाडाचें जिवीत जिवंक आपयता. जाल्यार तुवें आनी हांवें काळोखाचें जिवीत जिवंक जायना. तूं आनी हांव काळोखाची मनशां न्हय, आमी जावन आसात उजवाडाची मनशां. हांव जावन आसा उजवाड, जेजू जावन आसा उजवाड. होच उजवाड बाबा भयणीनो तुज्यार आनी म्हज्या भितर ताणें घातलेलो आसा. आमी जावन आसात क्रिस्ताचो उजवाड. आनी ह्या पासत शुभ वर्तमानान ह्या कुड्ड्याची खबर आमी आयकल्या. जल्मांत जावन हो मनीस कुड्डो आसलो, पूण जेजू ताच्या जिवितांत न्हयच कुडीचे वाटेन ताका नदर दिता, पूण ओटमीक वाटेन ताका नदर दिता. बाबा भयणीनो, होच उजवाड जेजून एके भाशेन ताच्या जिवितांत परजोळ आयलो. ताचें जिवीत काळोखी आसलें, ताच्या जिवितांत उजवाड आयलो. तेच भाशेन तुवें आनी हांवें जी कोण काळोखाचें जिवीत जियेतात, जी कोण आपुणूच सारकें म्हणून समजतात, पातकाच्या एके भाशेन पातकान जियेतात, वायट करतात, कितें सारकें आसा तें समजून घेवंक तयार नात, वायटोवें जिवीत जियेतात, असल्यांक बाबा भयणीनो तुवें आनी हांवें उजवाड जावंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां ते भाशेन ह्या कुड्ड्याची खबर, कुड्ड्या मनशाची खबर आमी आयकल्या. हो कुड्डो मनीस बाबा भयणीनो जल्मांत जावन कुड्डो. आनीक एके भाशेन कांय बरे भाशेन जेजूक तो भेट्टा. जेजू एके भाशेन ताच्या दोळ्यांक आपली एके भाशेन मिलार करून
आपली लुती मातयेक लावन थंयसर ताच्या दोळ्याक माती लायता आनी एके भाशेन ताका थंयसर नदीशी वचून सिलोमाव ह्या नदीशी वचून आपले दोळे धुवंक लायता. हें उगडास कोत्ता बाबा भयणीनो आमकां एके भाशेन पवित्र स्नाना उदेशी आमच्या बावतिजमा उदेशी आमचेर एके भाशेन आमकां उदक घालून आमची पातकां धुल्ली आमी एके भाशेन पातकांतली आमकां नितळ केल्ली. सोम्याचो उजवाड आमकां फावो जाला. देवाची भुरगीं आमी फावो देवाचें हें देणें व्हड देणें आमकां फावो केला. बाबा भयणीनो हो मनीस कुड्डो आसलो. देवान जेजू एके भाशेन ताचे सवेक व्हड मिलाग्र कोत्ता आनी ताका परत बाबा भयणीनो ही नदर फावो जाता. न्हयच एक ताचे कुडी वाटेन ताका दिसून येता पूण ओतमीक वाटेन सवका जेजू पयलो मनीस कसो तो दवरता उपरांत प्रवादी कसो आनी उपरांत सोमी जेजू क्रिस्त म्हूण तो मानून घेता आनी जेजूक नमस्कार करता. बाबा भयणीनो हांगासर आमी पळयत जाल्यार हांवें जें ल्हान शुभ वर्तमान आसा तें विचून काडलां पूण हें लांबदीक शुभ वर्तमान हें लांब शुभ वर्तमान आसा तें आमी तरी बरे भाशेन वाचीत जाल्यार थंयसर शेजार सामारी आसात, थंयसर फारिजेव आसात, थंयसर आनीक ताचे आवय बापूय आसात. ह्या कुड्ड्याची आवय बापूय आसात. आनी जेन्ना हो कुड्डो मनीस बरो जाता लोक अजाप जाता. सोयरी सामारिया अजाप कशी जातात. हो कुड्डो न्हय तो भीक मागतालो तो न्हय आनी तेन्ना ताच्या आवय बापायक ती आपोवन हाडटात आनी आवय बापायक आपूण हाडून एके भाशेन ताच्या आवय बापाय लागीं विचारता तुमचो पूत कुड्डो न्हय जल्माक पावन जाल्यार ताका कशी नदर आयली. आनी तेन्ना ताचे आवय बापाय म्हणटा आमकांच खबर ना ताका कशी नदर आयली पळय ती एके भाशेन भियेल्ली. जरी तर जेजून म्हणलोलें जेजून ताका बरो केलो म्हूण तेणें तरी म्हणलोलें जाल्यार ताका देवस्थानांतली भायर काडटली म्हूण एके भाशेन ताका भिरांत कशी आयली. आनी देखून आपल्या आत ताणें दोल्यान म्हणूंक लागली तुमी ताचेच लागीं विचारात. ताची पिराय जाल्या ताचेच लागीं तुमी विचारात. म्हणजे आपूण ती जबाब दिवंक सोदिनात तुमी ताचेच लागीं विचारात. आनी तेन्ना बाबा भयणीनो तो आपूण एके भाशेन सांगता जेजून हो कुड्डो मनीस सांगता जेजून आपल्याक परत नदर दिल्या. बाबा भयणीनो सवका सायन जेजूक पावलान पावल जेजूक तो ओळखूंक पावता आनी सोमी जेजू क्रिस्त म्हूण ताका नमस्कार करता. हे धर्मीक मनीस थंय आसले फारिजियो आसले तांणी मिलाग्र घडटा ती पळयल्ली पूण जेजू ताणें मानून घेवंक ना. जेजू म्हूण ते विसरले. ओदीक जेजूक ते कसाक लावंक कशें तुज्यान सोनवारा दिसा बरें करूंक जाता हें ताचेर एके भाशेन जेजूचेर रागार ते जाल्ले. पूण बाबा भयणीनो ह्या मनीस आपूण गोवाय दिता काळजीदारपणान गोवाय दिता एके भाशेन ते मानून घेवंक ते तयार नासले. बाबा भयणीनो साबार भासाचें कुड्डेपण आमच्या जिवितांत भितर सरता. जेन्ना आमी आपलेपणान जियेता जेन्ना आमी नाटकांत जियेता जेन्ना आमी पातकांत जियेता तेन्ना दुसऱ्याचे वस्तू हांव म्हजी करूंक सोदतां. हांव कितें उलयतां तें सारकें दुसऱ्याचें हांव आयकूंक सोदिना. दुसऱ्याचें हांव नांव पिड्ड्यार करतां. जो कोण दुखांत आसा कसले परिस्थितींत आसा ती हांव मानून घेवंक तयार ना. तेन्ना बाबा भयणीनो आमी काळोखांत जियेता. आमी काळोखांत आसा आमी उजवाडाचें जिवीत जिवंक पावना. जरी तर हांव जेजूक मानून घेता हांव जेजूक चिटकून आसा जाल्यार हांव एक प्रमाणीकपणाचें जिवीत जिवंक हांव पावता. त्या पासत बाबा भयणीनो जेन्ना आमी जरी तर जनावरांक आनी मनशांक पळयत जाल्यार ते म्हणटात आमची दिश्ट तांचे परस तितली काला आसा तांकां बरें दिसून येता. कांय जनावरांक कांय सुकण्यांक रातचें बरें दिसती पडटा पयस बरें दिसती पडटा पूण देवान बाबा भयणीनो तुका आनी म्हाका आपल्या सारक्याची रचल्यांत आपलो मोग आमच्या काळजांनी घातला. त्या पासत जें आमकां दिलां तें तांकां दिवंक ना. आमकां दोळे दिल्यात आमचें काळीज पळोवंक आमचें मन पळोवंक आमचेच भितर नदर दिवंक. एके भाशेन न्हयच कुडीचे दोळे पण ओतमीक वाटेन ही नदर आमकां हे दोळे आमकां ओतमीक वाटेन दोळे आमकां दिलेले आसात. आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक जेजूक मानून घेवंक असले बाबा भयणीनो आमकां हें देणें फावो केल्लें आसा. जेन्ना थोड्यांक दोळ्यांक फूल पडटा न्हय दोळ्यांक फूल पडटा तेन्ना दिसून येना सारकें दिसून येना तांकां वाट कशी आसा घोडी तांचे वाटेर घोडी तांकां दिसून सारकें तांकां दिसूंक येना अवघडायो येतात. तेन्ना बाबा तेच भाशेन जेन्ना आमी जेजूक लागीं आसनात पातोक आमी आपणायता वायटोवें जिवीत आमी जियेता
तेन्ना बाबा भयणीनो आमी एके भाशेन आमच्याय जिवितांत ओत्मीक वाटेन दोळ्याचेर साय कशी येता, दोळ्यांत फुलां कशीं पडटात आमकां दिसून येना. ते पासत जेजूचें आसणें कोरेपणीन अणभवतलीं जाल्यार बाबा भयणीनो एके भाशेन आमी जेजूक चिटकून आसूंक जाय. उजवाडाचीं भुरगीं कशीं, उजवाडाच्यो कोरण्यो, म्हजीं उतरां जावं म्हज्यो कोरण्यो उजवाडाची जावंक जाय. आनी त्या पासत बाबा भयणीनो आमकां देवान सांदे दिल्ले आसात आनी हांचे परस सगल्या सांद्या परस आमी चड मोग कोत्ता तो म्हणल्यार कोणाची, ताचे चड आमी कॅर घेता कोणाचे, दोळ्याचे न्हय. दोळे आमकां एकदमूच गरजेचे. दोळ्यांक कितें जायत जाल्यार बाबा भयणीनो आख्खें आमचें जिवीत काळोखाचें जिवीत जाता. दोळे तरी नात बाबा भयणीनो आमकां फुडें दिसून येवचें ना, कितें कोत्ता खंय पावता आमकां कांयच दिसून येवचें ना. काळोखाचें कशें जिवीत आमी काळोखांत आमी कशीं आसतलीं तेच भाशेन जेन्ना हांव पातक कशें कोत्ता तेन्ना हांव कुड्डो जाता. म्हजें जिवीत देवा कडल्यान पयस वेता तेन्ना काळोखाचें जिवीत हांव जियेता. त्या पासत बाबा भयणीनो ही कुड्डेपणाची जागृताय म्हाका आसूंक जाय. जण एकल्यान आपल्याच लागीं विचारूंक जाय म्हाका कसले कुड्डेपणाची जागृताय आसा काय. हांवें म्हजेच भितर वचून विचारूंक जाय म्हाका आपलेपणाची कुड्डेपण आसा, म्हाका पातकाचें कुड्डेपण आसा. हें आमकां एके भाशेन जेन्ना हांव देवाशी लागीं आसा तेन्ना साबार भासाची जी कुड्डेपणां आसात ताची म्हाका जागृताय बाबा भयणीनो आसतली. दुसरे सुवातेर पेखोवणी आमी अणभवया. जेन्ना बाबा भयणीनो हांव म्हजें पातक ओडकून घेना तेन्ना हांव पेखोवणेचें दार एके भाशेन धांपता. हांव बरो जावंक पावना कित्याक हांव पयले सुवातेर म्हजें पातक ओडकून घेना. फारीजियो ते काळोखांतूच आसले बाबा भयणीनो. जोरूय तांकां दोळ्यांनी दिसून येताले पूण तरूय ते कुड्डे आसले कित्याक ते जेजून मिलार केल्ले ते मानून घेवंक ते तयार नासले. काळोखी जिवीत तांचें. जोरी तर जेजू एके भाशेन तांकां सांगता तुमकां दिसून येता तुमी पातकांत आसात, तुमकां जर तो दिसून येनासलें तुमी पातक करची नासले. हांव त्या पासत बाबा भयणीनो पयले सुवातेर हांव पातकी म्हूण ओळखून घेवंक गरज आसा. आनी जेन्ना हांव पातकी म्हूण ओळखून घेता बरो जावपाची म्हाका एके भाशेन आस आसा, बरो जावंक हांव सोदतां तेन्ना हें पेखोवणेचें दार म्हाका उक्तें जातली. आनी तिसऱ्या निमणे सुवातेर हो कुड्डो मनीस काळजीदारपणान जेजूची खबर सगल्याक परगोडटा. हांवें आनी तुवें ही जेजूची अणभवलेली बरी खबर सगल्यांक परगोटूंक जाय. केरीत भाशेन जी पातकांत जियेतात, जी रस्त्याच्या मार्गा भायर पावल्यान खंय वेतात खंय आसात तांकां खबर ना, असल्या मनशां सवें जेजूची खबर आमी परगोटूंक जाय. त्या कुड्ड्या मनशा भाशेन कोणाकूच भिये नासतना ताणें जेजूची खबर परगोटली. न्हय ताच्या आवय बापाय भाशेन जी भियेल्ली आपल्याक भायर घालतली म्हूण ओगी रावली, न्हय ते फारिसेवा भाशेन जेजून मिलाक केल्ली ती मानून घेवंक तयार नासले, ती मिलाक मानून घेवंक ते तयार नासले. कुड्डे कशे ते जियेताले न्हय तांचे भाशेन. पूण ह्या कुड्ड्या मनशा भाशेन काळजीदारपणान जेजूची खबर आमी सगल्यांक परगोटूंक वावरुया. तोरेंच करून हे पवित्र मिसाचे भेटेक आमकां बळ आनी कृपा मागुया. उबी रावया आनी आमचो बाबाट उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सत मानतां देवा सोर पोतविदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोजदाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबावलो, आंकवार मारिताय जल्मलो, पोस ताका आनी गोस सोंसले, ताका फुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो शिवून जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पृथ्वीदार देवा बापाच्या वसऱ्याक बसला, थंय तां जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सत मानतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठांय, पातकाचें भक्षणें, कुडीचें पुनर्जीवनपण, सासणाचें जीवीत. आमेन. ह्या वेळार कांय आमच्यो गोरसो आमी बापा मुखार दवरुया. तुमी संवसाराचो उजवाड, ही जेजूची आज्ञा आमचे धर्मीक वडिलांनी
आपल्या काळजान कोंचून आपले देखीवन जिविता आनी मुनियारपणा वरवीं जेजूचो उजवाड जावं देवा लागीं मागुया. आमी उजवाडान चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसाव. ह्या देवाच्या उतराची समजणी आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांक आनी भोव करूंक आमचे क्रिस्ती समाजाच्या फुडाऱ्यांक मेळूंक आनी पोरचे सवे एकचाराचे मोन तांणी घडून हाडूंक देवा लागीं मागुया. पायले पोंदाक दापून दवरून कोणूच पोंटी लायना. हें उतर नियाळटना देवान आमकां दिलोलो उजवाड आमी दापून दवरिना जावं, पूण आमच्या समुदायेन पवित्र सभेन आमी समाजान सेवा दिवंक हो उजवाड दिवपी देवा लागीं मागुया. देव म्हणल्यार उजवाड आनी ताजे सवे कसलोच काळूक ना. ह्या देवा उतराची स्तुती आनी बोळ भोव करून ह्या प्राजीत काळान घेवंक आमच्या जिवितांत आसलोलो पातकांचो आनी गैर समाजाचो काळूक आमी पयसांव खोरी उजवाडाची मनशां जावंक देवा लागीं मागुया. बाबा भणीनो एक गोडीच बरोगी रावन आमची खासगी मागणी जेजू मुखार दवरुया. भोव मोगाळ बापा, ह्यो कांय आमच्यो गरजो आमी तुज्या पांयाशी दवरल्यात, तितून दोयेन मानून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भेटणेच्या वेळार गीत घेवया C31 संवसारांतल्यो मोनजात भेटो पेज नंबर 41. C31 पेज नंबर 41. मोज्या बाबा भणीनो, मोजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले वयली आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा सासनाची पेकोवणी आडटात ती दानां आमी तुका संतोश बरीत काळजान भेटयता आनी बावार्थान तांची भोक्ती करूंक आनी मनशाच्या तारोणा खातीर ती दाखोळ करूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी खालतीपणी मागता.
क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमची काळजा उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोर्व काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो काळोखान चलतल्या मनशा कुळाक बावार्थाच्या उजवाडाक पावोवच्याक तूं आमचे मोदें मनीस जावन आयलो आनी पुर्विल्ल्या पातकाच्या गुलामपणांत जल्मल्ल्यांक नव्या जल्माच्या नाळा वरवीं तुजी आपणायलोनी भुरगीं केली देखून सोर्ग आनी संवसार नवें गीत गावून तुका नमस्कार करतात आनी आमी देवदूतांच्या दोलबारा सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता सर्वेस्परा खरोच तूं पवित तूं सगल्या पवितपणाची जोर देखून दोवा पोरी तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही दानां पवित कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या सिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या सिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गूट संसाराच्या सर्वनारा तुझ्या गोसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली आमची देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतोल्या आमकां पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी खालती कायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडासको अशें लिओ आमच्या बागेन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा सिमियाव आमच्या आदारी गवडया आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान ओतरून गेल्यान
त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाचो उगड आसको आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामोडाचो प्रकाश पडूंक फावको आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्योन तांकवार मारी देवाचे माई सांगाती भाग्योन तुजे तिचो पोती भाग्योन धरून दुता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटोती आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावको क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पोदवेदार बापा सर्व ममान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना जेसून शिकयल्लें प्रार्थोन आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोर वाशान ओतरेक तोल्या आमकां तुजे उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्ब आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवा देवाची शेली देवाची शेली संसाराची आमकां दिली आमची काकूट कोण आमची काकूट कोण देवाची शेली देवाची शेली संसाराची आमकां दिली आमची काकूट कोण आमची काकूट कोण देवाची शेली देवाची शेली संसाराची आमकां दिली आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ई देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आपयल्ली सोगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवं म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्मसाच्या वेळार गीत घेवया. D28 म्हज्या जेवणाक याद पेज नंबर 62. D28 पेज नंबर 62.
जेवणाकिया बाबोय कुशी बोसा मोजा कुडी रोता कुशी दादोसाया जेसू जीवित तुझे जाऊदी जीवित आमचे 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 मोडून वाटा जीवन ओरोन वचा तुम्ही सोडोसाया दुसऱ्या जीवन बोरा मोडून वाटा जीवन ओरोन वचा तुम्ही सोडोसाया दुसऱ्या जीवन बोरा जेसू जीवित तुझे जाऊदी जीवित आमचे 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 प्रार्थोया सर्वेस्परा देवा ह्या संवसारांत जल्मतल्या सर्व मनशांचेर तूं उजवाड फांकयताय तुजे कुरपेच्या परजोडान आमची काळजां उजवाडाय हे पोरी तुजे मोहिमेक फावो आनी तुका मानता तेंच आमी सदांच नियाळूंक आनी खऱ्या काळजान तुजो मोग करूंक आमकां कुरपा दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोल कुरपेदार देव बाप आनी तूं आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशीर्वाद घालो हो सुर्या क्रिस्ताची शांती आनी मोगान कोण मागता Once upon
तुजो प्रेमीत मोग सासनात सोडतो उजो तोरी हांवें तुका ओकमान केलोय देवा बोगोस म्हाका सायबा तुजी पवित्राय म्हाका फावो केली तोरी हांवें तुका ओकमान केलोय देवा बोगोस म्हाका सायबा तुज्या सासनीक मोगान म्हाका तुवें गोंयताय तोरी हांवें तुका ओकमान केलोय देवा बोगोस म्हाका सायबा. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. जेजूच्या कुर्सार सोरशीं ताची आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक उबो आसलोल्या मोगाच्या सिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हळें, ओस्तोरे ओ तुजो पूत. उपरांत सिसाक म्हळें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन सिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. सोम्याचें उतर. बाबा भणीनो, आमी बागयोंत मोनिकाची गोडे खबर आयकली आसतली. बागयोंत मोनिका एक क्रिस्ती ओस्तोरी एका क्रिस्ती दादल्या लागीं ती लग्न जाल्ली. आनी कशें सांगतात की तांच्या काजाराच्या एकवटाक देवान तांकां ते एक भुरगीं फावो केल्ली. आनी तांतले मदलो एक पूत बागयोंत आगोस्तीन आमी वळखता, ताची खबर आमी आयकल्या. बागयोंत आगोस्तीन वाडटा ही वाट चुकता आनी रस्त्या भायर पावता, मार्गा भायर पावता. आनी असले परिस्थितींत ताची आवय बागयोंत मोनिका क्रिस्ती दादल्या लागीं लग्न जाल्ली, घरान कोश्ट आपलो पूत ह्या मार्गा भायर पावला, खंय वेता तिका खबर नासली. आनी कसले परिस्थितीन बागयोंत मोनिका 6 वर्सां दिमेर रावन आपल्या कुटुंबा पासत आनी केरीत भाशेन आपल्या पुता पासत ती मागणें करता. आनी तिचें मागणें एकूच, सोम्या म्हज्या कुटुंबाक पवित्र कर, म्हज्या पुताक पवित्र कर, म्हज्या भुरग्यांक पवित्र कर, म्हज्या पोतीक पवित्र कर. हेंच जालें तिचें मागणें. 6 वर्सां बाबा भयणीनो दिमेर घालून पूत सारकें वायट जिवीत जियेतालो. आनी असले परिस्थितीन बाबा भयणीनो मागण्यांत वेळ सारल्या उपरांत ही दुखां दिमेर रावन घडयल्या उपरांत तिची दुखां एके भाशेन बाबा भयणीनो निर्फळ जालीं काय? दुबाव विरेत निर्फळ जालीं नात. तो वेता थंयसर बागयोंत मोनिकाय ताच्यो पाठोपाठ तें वेताली, मागणें करताली. 2 दिसां बोरवासो तिका आसलो, बावाड तिका आसलो, विस्वास आसलो की म्हजो पूत एका दिसा बरो जातलो, भागिवंत जातलो म्हूण तिका विस्वास आसलो. आनी अशेंच घडटा. बेस साहेब आंब्रोसाच्या उतरा वरवीं आनी आपल्या आवयन दिमेर मागणें करून आपल्या पासो त्याग केल्ल्या वरवीं बागयोंत आगोस्तीन बाबा भयणीनो आपलें जिवीत बदलता, एक कोवेडतेर जावंक पावता आनीक भागिवंत जाता, यात्नीक जाता. उपरांत आमी जाणा बेस जाता, बेसपूच न्हय भागिवंत तो जावंक पावता. बाबा भयणीनो मागणें केल्लें
दिमेर रावन मागणें केल्लें आनी तिचें उतर जालें आपल्या पुताक, पुता म्हज्या, जेन्ना तूं ह्या आल्ताराचेर चडटलोय आनी जेजूक तुज्या हातांत घेतलोय तेन्ना हे आवयचो पातकी तुज्या आवयचो उगडास कर. बाबा भयणीनो, 20 वर्सां मायज कितलीं साबार वर्सां ही आवय दिमेर रावन आपल्या पुता पासत, आपल्या कुटुंबा पासत मागणें करता आनी ही आवय आपल्या पुताक सांगता, तूं जेन्ना आल्तारार चडटलोय, जेजूक तुज्या हातांत घेतलोय तेन्ना तुज्या आवयचो हे पातकी आवयचो उगडास कर. जाल्यार ही आवय पातकी आसली काय बाबा भयणीनो, दुबाव विरयत ना. आयज बाबा भयणीनो, आमी आंकवार मारीची दुकां ताचेर आमी नियाळ कोत्ता. आंकवार मारयाक देवान विचून काडली आपल्या पुताची आवय जावंक आनी बाबा भयणीनो, ही व्हडली जबाबदारी तिच्या हातांत घातली आनी तिणें म्हळें, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी हें म्हणिनाच जेजू तिच्या कुसब्यांत आयलो. बाबा भयणीनो, आनी हे व्हडले जबाबदाऱ्यो फाटल्यान व्हडांतले व्हड दुखी बाबा भयणीनो तिच्या जिवितांत भितर सरल्यो. जेजू जल्मलो तेन्ना इजिप्ताक घेवंक तिका वेचें पडलें. साबार भासाची दुखां तिच्या जिवितांत आयलीं. देवाचो पूत हो राजांचो राजा, जोरी तर हो राजांचो राजा जाल्यार हांगासर गोट्यांत हो खरेंच राजा गाय. घोडे तिच्या घोडे मनांत घोडे दुबाव आयले आसतले, घोडे एक सुवात नासली थंयसर. आनीक जेन्ना तिणें म्हणलें, ही आसा देवाची चाकूण, जावं म्हजें सवें, ही आंकवार एके भाशेन म्हज्या कुसब्यांत भुरगो आसा, हें कशे भाशेन हांव समाजाक फुडें कोत्तोली. तिच्या घोडे मनांत जायते प्रश्न आयले आसतले. कशे भाशेन म्हजी आवय बापूय, म्हजें कुटुंब म्हाका मानून घेतली काय, कोण म्हाका सोबत मानतलो. आनी गुप्तीन जुजे तिका सोडून दिवंक सोदी. बाबा भयणीनो, इतलें तिच्या जिवितांत दूख आयलें तरी आसतना एके भाशेन देवाचेर विस्वास तिका आसलो. देवाचे येवजणेचेर ती पातयो नासली. तिका घोडे सगळें घोडे समजूंक ना, पूण तरी आसतना दूख, एके भाशेन दूख आसलें तिच्या जिवितांत. ती जाणा आसली असले कश्ट म्हज्या जिवितांत येतले. पूण बाबा भयणीनो, केन्नाच तिणें जेजूक सांडूंक ना. जेजू वेता थंय तिच्या बाराबर, जेजू बाराबर ती आपुणूय गेली. जेजूक ती सदांच लागीं आसली. शी वॉज ऑलवेज क्लोज टू जीजस. बाबा भयणीनो, जायते जाणांन देवाची जेजूचेर तिच्या पुताचेर बाबा भयणीनो जायते घोडे नाका जाल्लें उलयलीं, ताचेर बोगलांटां घातलीं, जेजूची खेबडां केलीं, ताचेर लुती मारली, ताचेर तापटां मारलीं. हें सगळें आंकवार मारयेन पडयल्लें. खंयचे आवयच्यान जायत गाय आपल्या पुताक एके भाशेन कोश्ट आनी त्रास पडटात तें पळोवंक. पूण आंकवार मारया इतलेय कोश्ट त्रास पडटात तरी आसतना आपल्या पुताक तिणें सांडूंक ना. जेन्ना जेजू देव तेंपलांत सांडटा तेन्ना दोगांय आवय बापूय 3 दिसांची वाट चलून ती वेतात जेजू काडूंक. एकामेका सवें ती जोगणी करिनात, आपली जबाबदारी मानून घेतात. आनी असली परिस्थितींत जेन्ना जेजू तांकां देव मंदिरांत भेटता तेन्ना आंकवार मारया ताचे लागीं विचारता, पुता म्हज्या, तुवें अशें आमकां कित्याक म्हूण केलें. तेन्ना जेजू म्हणटा, हांवें देव मंदिरांत आसूंक जाय म्हूण तुमकां खबर ना, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतेल्यात. बाबा भयणीनो, हें सगळें आंकवार मारयेक त्या वेळार समजूंक ना, पूण तरी आसतना तिका जेजूचेर विस्वास आसलो. बाबा भयणीनो, कांय वर्सां आदीं जेन्ना हांव ब्रादर कसो आसलो तेन्ना एके जाणट्याच्या घरांत जंय तांकां दवरतात थंय हांव गेलो. एका आजिलांत हांव गेलो, तांकां भेट केली. आनी थंयसर बाबा भयणीनो हांव तांचे लागीं उलयता आसतना म्हाका एक अस्तोरी मेळ्ळी, जाणटी अस्तोरी. तिचे लागीं हांव उलयतालो बाबा भयणीनो. आनीक तेन्नाच ती म्हाका उलयता आसतना म्हजी नदर तिच्या आंगासर हाताचेर पडली. आनी हाताचेर पडोना फुडें तिच्या एके भाशेन कोणें तरी बूट दिल्लो तशें म्हाका ताचे गावे एके भाशेन कितें तरी उनेलें, कितें तरी लायलोल्या भाशेन तिका लायलोल्या भाशेन म्हाका गमून आयलें. आनी तेन्ना हांवें तिचे लागीं विचारलें, तिका हात लायलो हांवें. आनी तेन्ना तिचे लागीं हांवें विचारलें, हें कोणें केलां तुका. आनी तेन्ना ती म्हाका म्हणूंक लागली, जेन्ना हांव म्हज्या पुताचो शर्टाक फेर मारतालीं तेन्ना चुकोन म्हज्या पुताचो शर्ट म्हजे लागीं लासलो. आनी तेन्ना लासल्या उपरांत ताका इतलो राग आयलो की ताणें म्हाका हाताक फेर लायलो. बाबा भयणीनो, हें आयकतांच फुडें म्हजें काळीज इतलें रडलें, इतलो म्हाका राग कसो आयलो की त्या पुताक मेळून वचून ताचेर 2 तापटां म्हाका मारूंकशीं दिसलें.
असले आवयक आवयन जोल्म दिल्लो, आवयन कोस त्रास काडले, तरी आसतना आवयक पयले सुवातेर हांगासर हाडून घातल्या, सांडल्या तिका आनी तिच्या हाताक हे बूट घातल्यात. बाबा भयणीनो, केदी व्हडली दुखाची खबर. कसली आमची आवय ती जावं. आमची आवय आंतरुणार लेगून आसल्यार आमच्यांनी म्हणूंक जाता म्हाका आवय आसा, म्हाका बापूय आसा. आमच्यांनी म्हणूंक जाता आमची आवय बापूय आसप म्हणल्यार आमची व्हडली गिरेस्तकाय. तांची स्वाद बाबा भयणीनो कोणाच्यानूच घेवंक जायना. आयज कितलीं जाणां बाबा भयणीनो खोस सोंसतात, दूख सोंसतात. कसले कोण कोण भाशेचें दूख तांचेर आयलोलें आसा. कोणाक दुडवा वाटेन दूख आयलोलें आसा, कोणाच्या काजारी जिवितांत उत्सवण्यो आयलोल्यो आसात, कोण भलायकी बाबतीन सांपडला, कोणाक एके भाशेन धोको बसून तांची एके भाशेन घोडे नेरवांक घोडे जाल्यांत आसतलीं. असले जायते भासांची बाबा भयणीनो दुखां आसात, कोश्ट आसात, जीं वेगवेगळीं भावा भयणां आपल्या जिवितांत ही एके भाशेन सोंसतात. जाल्यार हांवें आनी तुवें बाबा भयणीनो असल्या मनशांची ओळख घेवंक जाय. तांचेर फॉर्मुळा मारलेले परस तांचें दूख हांवें समजूंक घेवंक जाय. सुरवातेक सांगलेलें परी आमी जावन आसा उजवाडाची मनशां म्हणटूच उजवाड आमी तांचे सोवे जेजून दिलोलो उजवाड तांचे सोवे आमी फांकोवंक जाय. बाबा भयणीनो, आंकवार मारया सदांच जेजूक लागीं आसली. तेच भाशेन आमच्या कुटुंबांनी एक घोव बायल कशी आपल्या भुरग्यां सोवे आपली जबाबदारी बरे भाशेन पाडूंक आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबान जेन्ना कोस त्रास येतात तेन्ना सायबीण माय भाशेन जेजूक आमी सदांच लागीं आमी आसूंक जाय. कित्याक म्हज्या जिवितांत इतलें कोश्ट येता गाय, म्हाका कित्याक दुसरीं बरीं आसात, हांव कित्याक कोश्टवतां गाय. बाबा भयणीनो, जेन्ना हांव कोश्टवतां म्हज्या जिवितांत कुरीस उपरासतात बाबा भयणीनो, तेन्ना हांव सिरियेच्या सिमावा भाशेन जावंक पावता. ताणें जेजूक कुरीस दिवंक व्हरूंक आदार दिलो, तेच भाशेन हांव जेजूक कुरीस व्हरूंक आदार दिता. आनी जेन्ना बाबा भयणीनो आंकवार मारीच्या जिवितांत इतलें आयलें, तिका समजूंक नासलें, तरी आसतना जेजूचेर देवाचेर तिका विस्वास आसलो. तेच भाशेन आमच्या जिवितांत जायतें घोडे जातलें, पूण आमकां घोडे समजिकाय मेळची ना. असल्या वेळार देवाचेर सदांच आमी बोरवासो दवरुया, भावार्थ दवरुया आनी देव आमकां केन्नाच सांडचो ना म्हूण आमी उगडास दवरुया. आनी निमणे सुवातेर आंकवार मारयेन जेजूच्या जिवितांत जायते कोश्ट आयले. जेजून कितले जाणांक बरीं केलीं, कितले जाणांक ताणें जिवीत दिलें. कोणें म्हणलें ताची मोत उडल्या, तो तकलेन सारको ना. कोण म्हणूंक लागलो बेल्जेबुलाचे पदवेन तो देंवचार काडटा. असलीं नाका जाल्लीं बाबा भयणीनो आंकवार मारयेक कोणें आयकूंक पडलें आसतलें. इतलें तिच्या जिवितांत कोश्ट आयले. बाबा भयणीनो, आख्ख्या संवसाराक आसलेल्या आवयाचें कोश्ट एकठांय करून पासून तिच्या कोश्टांक आमच्यान केन्नाच एके भाशेन सूर करूंक जावचें ना. कित्याक तिचे कोश्ट सोंसूंक जायना तितले कोश्ट. तरी आसतना जेजू सोंपल्या उपरांत जेजू खुर्सार किडायलो, तरी आसतना सगळ्यान जेजूक सांडलो, तरी आसतना ती बाबा भयणीनो जेजूच्या खुर्साशी उबी आसली. घोडेक आपल्या पुताक इनोसेंट पुताक जिवेशी मारलो म्हूण घोडे तिका घोडे राग आयलो आसतलो. पूण जेन्ना जेजून म्हळें सायबा तांकां बोगोस ते नको ते पळय कितें कोत्तात तेन्ना तावन आंकवार मारया जाली. बोगसणें दितली आवय, बोगसणें तिच्या जिवितांत आयलें, बोगसणें तांकां दिलें. जाल्यार बाबा भयणीनो, आमकांय दुखयतल्या सवें, आमकां एके भाशेन पिडापीत दितल्या सवें आमी आंकवार मारी भाशेन आमी बोगसणें दिवया. आनी जेजूक तिणें पयल्या निमाणें सोद मोरो पर्यान जेजूचो तिणें सदांच मोग केलो. तेच भाशेन आमच्या जिवितांत जावं सूख जावं दूख, कसलेंय म्हज्या जिवितांत केदेंय व्हडलें म्हज्या जिवितांत दूख आयल्या लेगून जेजूचो आंकवार मारीन केलो तसोच आमी मोग करुया.
प्रार्थुया. बोमोगाड बापा, जेजूची कुर्साची वाट आमी काडून आयल्या आनी तो क्रिस जे वाटेन तो चल्लो तोच क्रिस ताणें आपल्या खांदार घेवन आपले मिसांव ताणें सुपूर्णायक पावयले आनी मारयेन आपल्या पुताक सांडलो ना, पूण आपल्या काळजाची दूख आपल्या पुताचे दुखींत एक करून तिणें ताका सांगात दिलो. जेजूच्या गायांतले व्हांवतल्या रोगतान आमचे गाये पेंकूय आनी मारीच्या गळटल्या काळजांतल्या दुखान आमची बुजवण जा. हे आमी मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आतां आमी हे दोनूय इमाजींचो मांव घेतल्या. आमी इमाजी आज भितर व्हरचेना, हांगासरूच दवरतल्या, म्हणटच आमी सांगतात ती मांडावळ आमी पाडुया आनी हांव घेवन जातोच आमी मागीर इगर्जेन वेतल्या. हे वाटेन आसत तांणी पयले येवचें, हांगासर उमो घेवचो ते वाटेन भायर सरचें आनी मागीर ही जाले उपरांत मागीर आमी हे वाटेन आसत तांणी फुडें सरचें.